मेनली जी सिद्दीकी केस ताजेर बोवाळ चल्ला, तशेंच जॉब स्कॅम जो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार गोंयच्या लोकांक विसरोवपाक सोदता, ताजेर आमी उलयतले. आमचे बरोबर आसा आमचे लिडर बाब फ्रांसीस कोएलो आनी सलमान खान. पयलीं म्हळ्यार जेन्नाच्यान सिद्दीकीचो व्हिडिओ आयलो त्या दिसाच्यान आमी मागता की होम मिनिस्टर आनी भारतीय जनता पार्टी कितें तरी स्टेटमेंट करची म्हणून. दोगांयचो स्टेटमेंट ऑलमोस्ट 2 दीस कांयच आयलो ना आनी म्हाका दिसता 2 दीस भारतीय जनता पार्टी सगळ्या आमदारांक फोन करून विचारताले, अरे तूं घे रे प्रेस कॉन्फरन्स, तूं घे रे प्रेस कॉन्फरन्स. कोणूच ह्या मुद्द्याचेर भारतीय जनता पार्टीक डिफेंड करपाक रेडी नाशिल्लो, म्हणून आमकां 2 दीस लागले. आनी खरें हॅट्स ऑफ टू आमदार बाब दाजी सालकार, तांणी कापाजदाद केली. तांकां भारतीय जनता पार्टीन कसो वागयला तें सगळें जाणा. तरी पूण ताणें ही हॅज प्रूव्ड दॅट ही इज अ लॉयल सोल्जर ऑफ बीजेपी बिकॉज ही हॅड टू गट्स टू ट्राय टू डिफेंड बीजेपी ऑन द इनडिफेन्सिबल. सो तांकां थंय उबें केलें तांणी. पूण वायट दिसता कित्याक तांकां 2-3 जे पचके पॉयंट बरोवन दिल्ले की बाबा हेंच उलयतो म्हणून ते ताणें उलयले. आनी but they could not address any of the issues that Aam Aadmi Party has raised. Serious issues, simple issues. हाजे उत्तर सामकें सिंपल आसूंक जाय आशिल्लें. पयलो इशू म्हळ्यार आमी म्हणिल्लें की तुमी सिलेक्टिवली होच CCTV व्हिडिओ कित्याक रिलीज केल्लो. तुमी 12 तारखेचो आनी ताज्या एक दीस पयलींचो सुद्दां 11 तारखेचो सगळे CCTVचे सगळे व्हिडिओ रिलीज करात. That itself will prove what Mr. Siddiqui has said is true or not. कित्याक ताणेंच चॅलेंज केला की तुम्ही 12 तारखेचो सगळे व्हिडिओ तुम्ही रिलीज करात म्हणून तुमकां दिसतलें की खंयचो आमदार आयला, आपल्याक कसो मार पडलो, हे सगळें दिसतलें म्हणटा तो. ताजेर रिस्पॉन्स कांयच ना भारतीय जनता पार्टीचो. दुसरो आमी मुद्दो काडिल्लो की ज्या लोकांची ह्या व्हिडिओन नांवां घेतिल्लीं आसा दॅट दे शूड बी kept to the side. आमी तांचेर संशय करना, पूण बिकॉज ऑफ दीस व्हिडिओ इट इज पर्टिनंट की जे आतां ही केस इन्व्हेस्टिगेट करता दॅट दे आर नॉट नेम्ड इन दीस व्हिडिओ. तर हाजेरूय कांयच एक्शन घेतिल्लें ना भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान. आनी हाजेरूय काल पिसीन भारतीय जनता पार्टी हाजेर कांय उलोवंक शकली ना. आनी थर्ड अँड मोस्ट, हे टायमपासाचे PC घेत रावल्या भारतीय जनता पार्टी, पूण कितें कितें डेव्हलपमेंट चल्ला ह्या केसीन तुमी पळयात न्ही. आज न्यूज आयल्या की जो कंप्लेनंट आसा ह्या केसीन तोच सस्पेंड जाला. जो कॉन्स्टेबल जाणे कंप्लेंट केल्ली, हू वॉज सपोज टू हॅव बीन देर वेन दीस इन्सिडंट हॅपन्ड ऑफ वन कॉन्स्टेबल हेल्पिंग अ पर्सन इन कस्टडी एस्केप, तेन्ना जो कॉन्स्टेबल थंय आसूंक जाय आशिल्लो. आनी म्हाका दिसता तो आशिल्लो काय नाशिल्लो हांव नकळो वॉट इज द फॅक्ट्स ऑफ द केस, पूण ह्या कॉन्स्टेबलान ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनान ह्या इशूचेर कंप्लेंट केल्ली. ह्याच कंप्लेनीचेर काल बाब सुनील खवटणकराक आपयल्ले आनी आमच्या आतां प्रेसिडेंटाकूय आपयला अशें आमकां आयकूंक आयलां. सो जो कंप्लेनंट आसा, द होल बेसीस ऑफ दीस केस इज नाव ऑन शेकी फाउंडेशन्स. ह्या कॉन्स्टेबल जाणे कंप्लेंट केल्या ताकाच सस्पेंड केल्लो आसा. सो असले डेव्हलपमेंट जाल्या आनी भारतीय जनता पार्टी टायमपासाचे प्रेस कॉन्फरन्स घेता. आनी कालची प्रेस कॉन्फरन्स कित्याचेर घेतली? मेन मुद्दो तांणी घेतलो वॉज डिफेमेशन केस. दे ट्राय टू डिफ्लेक्ट द सिद्दीकी स्कॅन्डल बाय फोकसिंग ऑन द डिफेमेशन केस. व्हडले व्हडले आरोप, 100 कोटीचो क्लेम केला, ताका एपॉलॉजी दिवची पडटली, तसो मनीस असो मनीस. दे ट्राय टू इवन अटॅक अरविंद केजरीवालजीज वायफ ऑल्सो, पूण तांचे कडेन ते जालें ना कित्याक आमी तशें वागना. सो जशें सांगलें, फक्त सिद्दीकी केसाच्यान डायवर्ट करपा खातीर ही डिफेमेशन केस तांणी घातली. आनी डिफेमेशन केस घालपाची ही एक्चुअली भारतीय जनता पार्टीची स्पेशालिटी. पॉलिटिकल सर्कल्सान तुमी जर देशभर डिफेमेशन केसीस पळयल्यो
तुमकां आम आदमी पार्टीन कोणाचेर घाल्या किंवा काँग्रेस पार्टीन कोणाचेर घाल्या किंवा आनी खंयच्या पार्टीन कोणाचेर घाल्या अशें खूब कमी दिसतलें तुमकां. 90% ऑफ डिफेमेशन केसीस इन पॉलिटिकल इश्यूज आर फायल्ड बाय भारतीय जनता पार्टी. कित्याक तुमी हें चिंतूंक जाय. दे कॅनॉट हँडल द ट्रूथ. जेन्ना तुका सत्य सोसूंक जायना न्ही, जो सत्य उलयता ताचें तोंड बंद करपाचे कशे तरी प्रयत्न करपाचो हे करतात. सो दिस इज वाय BJP filed the defamation case against our MP संजय सिंग. आणि खंय तरी म्हाका दिसता पयलीं सीएमान धमकी दिली की आमी घालतलेच तुमचेर डिफेमेशन म्हणून. तांकां दिसलें की आम आदमी पक्षाचे लोक भितले म्हणून. आमी दुसऱ्याच दिसा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें की आमी तुमकां भियेना, तुमी घाला डिफेमेशन केस. आणि तेन्ना म्हाका दिसता तेय चिंत्ताले बाबा आतां आनी घालुया काय ना, हे भिवंक काय ना, घालुया काय नाका. पूण आतां सिद्दीकी स्कॅन्डलाचो इतलो बोवाळ जालो, 2 दीस हांकां कांयच उत्तर दिवपाक जालें ना, म्हणून कितें तरी एक निमित्त घेवपाक हो डिफेमेशन केस घाला काय असो एक प्रश्न पडटा. सेकंड रिजन ऑल्सो वाय आय फील दे हॅव फायल्ड द डिफेमेशन केस. आतां जानेवारी एंड किंवा फेब्रुवारी स्टार्टिंगाक दिल्लीन इलेक्शनां आसा. तुमी सगळे जाणा सामकें क्रिटिकल इलेक्शन आसा आनी मोठ्या तरेन कॅम्पेनिंग चल्लां. आणि आमचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट श्री संजय सिंग, ही इज वन ऑफ द स्टार कॅम्पेनर्स ऑफ द पार्टी. म्हळ्यार टॉप 3 कॅम्पेनर्स ऑफ द पार्टी अलॉंग विथ अरविंद केजरीवाल म्हळ्यार जाता. ताका असल्या केसींनी गुंतलावन दे वॉन्ट टू वेस्ट हिज टायम अँड स्टॉप हिम फ्रॉम कॅम्पेनिंग इन दिल्लीत. कित्याक प्रेस कॉन्फरन्स जाली दिल्लीक, संजय सिंग रावता दिल्लीक, केस खंय फायल केल्या बिचोले. बिचोलेचो कितें संबंद हांगा. सो फक्त संजय सिंगाक कसो तरी बिचोले हाडून थंय कॅम्पेनिंगान ताचो टायम वेस्ट करून असो कितें तरी एक प्रयत्न आमकां दिसता. पूण वॉट एवर इट इज, नाव द केस इज इन कोर्ट. आतां हो केस आतां कितलीं वर्सां चलतले आमी नकळो. पूण इन दीस केस आय जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग. चड आतां उलोवंक शकना बिकॉज इट इज नाव सब जुडीस. आय जस्ट वॉन्ट टू रिपीट वॉट वी सेड अर्लियर. आतां नाव द कंप्लेनंट, द CM's वायफ, we'll have to प्रेझेंट एव्हिडन्स. तिका पुरावे दिवचे पडटले आता की संजय सिंगाच्या तोंडांच्यान कितें उतरां एक्झॅक्टली आयली आणि जी उतरां तांणी सांगली डज दॅट अमाउंट टू डिफेमेशन ऑर नॉट, हें तांणी आतां पुरावे दिवचे पडटले. सो कालच्या पीसी बद्दल आमकां इतलेंच उलोवंक जाय आशिल्लें, पूण खरें म्हळ्यार मुद्दे आनीक मोठे आसा. जॉब स्कॅम आसा आनी ह्या सरकाराचो परफॉर्मन्स आसा. आनी चीफ मिनिस्टराक एका लोकल चॅनलाचेर येवन एक इंटरव्यू दिवची पडली. त्या इंटरव्यूंत ताणें कितें कितें क्लेम्स केले आपली सगळी फॉल्ट हें करपाक, कमी दिसपा खातीर. इट वॉज जस्ट प्रोपागेंडा. कांयच तांणी उत्तर किंवा फॅक्ट्स दिवपाक पावले ना. पूण हाजेर उलोवपाक हांव मागता बाब फ्रांसीस कोएलो तुमकां एड्रेस करचें. आमी सगळ्यांनी पळयलां की 2 दीस आदी CMाक एक इंटरव्यू दिवचो पडलो आणि द हेडिंग ऑफ दॅट इंटरव्यू, द मेन, तुम्ही आता युट्यूबार कितें व्हिडिओ घालो थिंगा तुम्ही हेडिंग घालता इंटरव्यूचो. द हेडिंग ऑफ द इंटरव्यू वॉज इट्स टाइम दॅट द CM स्पोक ऑन एलिगेशन्स अगेन्स्ट द CM म्हणून हो हेडिंग घालो थिंगा. आणि ते इंटरव्यू घेताना द इंटरव्यूअर आस्क्ड हिम अ कपल ऑफ क्वेश्चन्स. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द job scam questions that the interview asked him. If you look at that interview, first of all, you will see that whatever questions were asked for the job scam, he did not have answers. He kept saying ki I poilo ye करूंक लायला, I poilo complaint करूंक लायला, I poilo complaint करूंक लायला. But that is not true. poilo complaint बाबूश मनसरातान केल्लो 2022 की jobs कॅश दिवन जॉब्स दिले वयता म्हणून 2022 बाबूश मनसरातान केल्लो. हेणे करूंक ना फर्स्ट कंप्लेंट. तेज्या घरा ती बायल पावली आनी तेज्या घरा बायल पावली म्हणून आख्ख्या गोंयाक कवतले हाले म्हणून तेणे ती बायल अरेस्ट जाल्या उपरांत तेणे बायलेक अरेस्ट करूंक लायलेलें जाल्यार आपूण भायर येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो आसलो आनी आख्ख्या गोंयाक सांगतलो आसलो म्हाज्या घरा एक बायल येयलेली ती जॉब जिखताली म्हणून म्हाका कळलें ती हांवें अरेस्ट करूंक लायला. तशें कांयच जावंक ना. कितें जालां तें तुमी यू सी द टायम लायन ऑफ इव्हेंट्स. ती बायल अरेस्ट जाता, ती बायल अरेस्ट जाल्या उपरांत ती सनसनीत खबर जाता.
ती खबर जाल्या उपरांत हो सीएम भायर सरता आनी लोकांक म्हणटा की ती म्हाज्या घरा येयली आनी हांवें ती एक सांगलेलें म्हाका कडेन मेळो नाका, म्हाका कडेन उलोय नाका. त्या हितून स्पिचानूय तेणें म्हणूंक ना की हांवें ती एक अरेस्ट करूंक लायला म्हणून. ह्या इंटरव्यूचेर तो काल म्हणटा की हांवें अरेस्ट करूंक लायला आनी आतां हें न्हय म्हणटा तो. सो इफ यू सी ऑल द वर्ड्स दॅट ही इज सेइंग, इट इज व्हेरी क्लियर दॅट he is completely on the back foot. Another thing is, in that same interview, when the question was asked to him, Baba चल जाले, कोणे पळय जॉब्साक पयशे दिल्या, कोणे पळय लँड, कोणाची लँड पळय हाल्ल्या लोकांनी, तेंचें कितें? तेंकां केन्ना जस्टीस मेळटलो? टू दॅट क्वेश्चन ही सेज तेंकां जस्टीस मेळटलो. पूण आतां फुडें वचोन कोणाची लँड कन्वर्जना जावची ना आनी आतां फुडें वचोन सगळी जॉब स्टाफ सिलेक्शन कमिटीन जातली फुडें वचोन. सो वॉट इज ही ट्रायंग टू से? कितें जालां तें सोडून दिवपाचें. दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट इज ट्रायंग टू से. कितें जालां, कोणे पयशे हाल्ल्या, कोणाची लँड हाल्ल्या, तें सोडून दिवपाचें. फुडें सावन आमी सारके करतले. दिस इज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट. This is clearly an admission of guilt by the Chief Minister, and this admission of guilt is more than enough गोंयकाराक पळोवपाक की हो सामको करप्ट चीफ मिनिस्टर जालोलो आसा आनी ही भारतीय जनता पार्टीची जी सरकार आहा अंडर हिज लिडरशिप इज नॉट वर्दी ऑफ स्टँडिंग एनीमोर. नाव कमिंग टू दिस बॅक अगेन टू द सुलेमान केस. सुलेमान केसान कितें जालां, काल ती प्रेस कॉन्फरन्स हेणी कोत्ताना एक बरी गजाल केली. ते सुलेमानाची पळय कितें कितें केसी आहले मरे हेणी भायर काडले. ते म्हाका एकदम आय वॉज व्हेरी व्हेरी हॅपी विथ दॅट. व्हेरी हॅपी बाय, बिकॉज आमी सांगतले आहले न्हू जाल्यार कोण मानून घेवपाचो नाहलो. हे पळय चौकीदार आनी हे पळय हे जाले, ते कॉन्स्टेबल जाले, ते भारतीय जनता पार्टीचे कॉन्स्टेबल भायर सरलेले काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक. तेणीच कॉन्स्टेबल जावन सांगले बाबा हेजी एक केस आहा, तेजी एक केस आहा, आमकां ती केसी काडूंक आरटीआय लागतली हाली. हेंकां कॉन्स्टेबलांक रोखडी मेवता ती विदाउट आरटीआय. पूण बरी गजाल ती. तेजी इतले सुलेमानाची इतली केसी आहा. आतां कितें कळोन येता लोकांक की सुलेमान हो चोरूच, सुलेमान हो सारको करप्ट मनीस, सारको क्रिमिनल मनीस म्हणून आख्ख्या गोंयाक कळोन येयला. बट नाव वॉट इज हॅपन्ड इज सुलेमान इज बॅक टू द वॉल. सुलेमान आतां फाशयेक पावला. ही इज रिचिंग अ लेवल वेर ही इज गोइंग टू बी इंडायटेड, ही इज गोइंग टू बी कन्विक्टेड and he is going to be either put in jail for a long time or he is going to be on murder charges. He's got murder charges also. He might be sent to life imprisonment or he might be put to hang. When a person reaches that stage, त्या जाग्यार जेन्ना मनीस पावता त्या जाग्यार मनशान कितें चिंतप आनी ओहलें चिंतप सुलेमानाचें जालां दिसता. तो मनीस कितें चिंता की बाबा हांव हिंगा पावपाक हांव एकलोच कांय करिनाहलो, म्हाज्या बाराबर पळय आहले तितलेय ते सगळे भोंवता, ते सगळे गव्हर्मेंटान आहा, व्हडल्या व्हडल्या गाडयांनी भोंवता, हाता जेयता, भोंवता, सगळे तेंचे सारकें हनीमून करता, हें करता, तें करता. पूण हांव पावला हुंय जेलीन आनी फाशयेक पावला. आतां टायम येयला म्हाज्या बाराबर कोण आहले तेंची नांवां काडपाक. आनी तेंची नांवां काडटा पळय तेन्ना एका चोर म्हणटा ते. इतली वर्सां तेजे बरोबर कोण आहलो गव्हर्मेंटान डॉक्युमेंट सारके करपाक, फेक डॉक्युमेंट करपाक, लँड ग्रॅबिंग करपाक, एकल्या कडेन ह्या मनशा कडेन एकल्या कडेन कांयच जावंक नाशिल्लें आनी कांयच जावंक नासतालें कोण तेज्या बरोबर सरकारान आहलोलो नाहलोलो जाल्यार. तेज्या बरोबर सरकारान लोक आहलो म्हणून तेणी हे सगळी क्रायमां केल्या आनी आतां तो फाशयेक पावला थिंगा. तो सरकारान आहलो आनी तेज्या बरोबरचे आहले पळय तेंची नांवां घेता तेन्ना हेंकां ती तेन्ना हेंकां सारके ते झोडपांक लागल्या. आनी आतां म्हणटा तो फोटकिरो, तो चोर. अरे आमी मानून घेता तो चोर, पूण आतां तो उलयता आनी कितें उलयता ते आख्ख्या गोंयकारान जाणून घेवचें की तितून सत्य आहा ओ ना. ते इन्व्हेस्टिगेशन जाल्या शिवाय सोडपाचें न्हू आमी. आनी तें इन्व्हेस्टिगेशन जावंकूच जाय. तें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक तो व्हिडिओ आमी पुलिसेक दिलो काल. पूण तें इन्व्हेस्टिगेशन सोडून तेणी आयज एक नवो हें काडला. काल राती एक नवो हें काडला की अमित पालेकरा आपोवया. अमित पालेकर आतां मंडे थिंगा पावतलो. अमित पालेकर म्हणटलो बाबा म्हाका व्हिडिओ कोणें पावयलेलो, कोहो पावलो ते उलयतलो आनी ती गजाल काबार जातली. तितून इन्व्हेस्टिगेशन करपाची कांयच ना. तितून स्टेटमेंट आसता. ॲज अ विटनेस तो स्टेटमेंट घेवन काल सुनील गेल्लो पळय तो अमित वयतलो थिंगा आपयला म्हणून. पूण हेंचें कितें आसता, अमिताक आपयतले, सुनीलाक आपयतले, कोण थिंगा वॉचमॅन आहलो व्हिडिओ घेताना आनी व्हिडिओ भायर काडटाना तेका आपयतले, हेंकां सगल्यांक आपयतले.
पूण व्हिडिओन कितें म्हणलां सीसीटीव्ही फुटेज 11 तारखेची आणि 12 तारखेची काडा म्हणून. ती सीसीटीव्ही फुटेज ते केन्ना काडटले ते बरें आहा. अमिताक तुमी आपया, सुनिलाक आपया, सुनिलाचे पायक आपया, कोणाक जाय ते आपया. पूण ते सीसीटीव्ही फुटेज म्हाका एक सांगा तुमी, क्रायम ब्रांचान मनीस भायर सोदता ती सीसीटीव्ही कोणा बरोबर आसतली? क्रायम ब्रांचा बरोबर आसतली न्हू. द पर्सन फ्रॉम द क्रायम ब्रांच विल हॅव दॅट सीसीटीव्ही फुटेज. इट कॅनॉट बी रिलीज विदाउट अ पर्सन फ्रॉम द क्रायम ब्रांच रिलीजिंग इट. ती पळय सीसीटीव्ही फुटेज आहा तो देरांतलो भायर सोदता, मागीर थिंगशान भायर सोदता. ही सीसीटीव्ही फुटेज त्या क्रायम ब्रांचाचे कोणे तरी कॉन्स्टेबलान कोणे तरी ती रिलीज केल्या भायर. ती हे क्लियर आहा. नोबडी एल्स कॅन रिलीज इट. नोबडी एल्स हॅज ऍक्सेस टू दॅट सीसीटीव्ही फुटेज. वाय दे नॉट रिलीजिंग द फुटेज ऑफ द 11th and 12th? That Suleiman is also saying, अच्छा चल forget Suleiman, चोर पाड पडलेलो चोर तो चल ते सोडून दी. आम्ही म्हणटा ना रे, आम्ही म्हणटा की बाबा तुम्ही रिलीज करा. आणि हे कितें म्हणटा की बाबा आम्ही तेजो सीएम म्हणटा इंटरव्यूचेर की आम्ही तेजो फोटो घेवन नाचल्या आणि आम्ही तेजें नाव घेवन आम्ही नाचता. बरें आम्ही नाचता, आमकां तेणे कितें म्हणलां ते घेवन नाचोंकूच जाय. आमकां गरज आहा ते घेवन नाचलेले म्हणून. कित्याक तो म्हणटा तो हे तुम्ही प्रूव्ह करा न्हू. आम्ही रॉंग आहा आणि तोय रॉंग आहा म्हणून तुम्ही प्रूव्ह करा. 11 तारखेची 12 तारखेची सीसीटीव्ही फुटेज तुम्ही कित्याक रिलीज करना? तुमकडे ती रिलीज करूंक जाता, ही रिलीज करूंक जायना. दुसरें, फिनायल खूंय पावले? फिनायल तुम्ही प्रेसवाल्यान ताका विचारले बाबा फिनायल ताका कशें मेवलें? तेन्ना तेणी प्रेस कॉन्फरन्स काबार केली रोखडी. बा कितें म्हणलें आणि ना फिनायल मेळोंक उपकरण आहले, फिनायल मेवले ते बरें न्हू म्हणून प्रेस कॉन्फरन्सूच काबार जाली रोखडी. सी वॉट इज हॅपनिंग इज नो दिस, वॉट इज हॅपनिंग इज व्हेरी डेंजरस. अँड गोंयच्या लोकांनी हें समजून घेवचें गरजेचें. कितें जालां, कोण जोशवान केला ओ जोशवाच्या पायन केला ओ कोणें केला ते सोडून दिवपाचें. पूण त्या लेवलाच्या मनशार कोणें तरी क्रायम केला. ते सिद्दीकीक गिरोवन क्रायम केला, जागे हाल्ल्या कितें केलां. मागीर त्या लेवलाच्या मनशान तेका थिंगा भायर काडला. तो पोवन गेला थिंगासान हुबली. मोत्ता कोण? आमचो गोंयचो कॉन्स्टेबल मोत्ता. तेका फुलयला कोणें तरी, कार्ड थिंगसरलो तुका 3 कोटी मेवतले, 4 कोटी मेवतले. तो बावडो गरीब मनीस फुल्ला आसतलो. 3 कोटी म्हणल्यार एकदम व्हडले त्या बावड्याक. तेका तो बारीक कॉन्स्टेबल तेजे कांयच ना. तेका ही हॅज बीन चीटेड अँड आय फील सॉरी फॉर हिम. सी वेन अ पर्सन इज डेस्परेट नो, घरान कांय तुका सारकें ना, बाकीचे लोक व्हडल्या व्हडल्या गाडयांनी भोंवता, तुज्या घरान जेवण खावंक सारकें ना, तुजें घर सारकें ना, बाकीची घरां लोकांची घरां बरी आहा, तेन्ना आपूण मनीस चिंता म्हाजें कितें बरें जावचें. पयशे घेवप सारकें न्हू. पूण दॅट इज वाय ही हॅज बेसिकली इट हॅज हॅपन्ड. यू हॅव टू अंडरस्टँड द सायकॉलॉजी ऑफ दॅट पर्सन. तेणे पयशे घेतल्या ते आनी तेणे हें केलां. आतां तेका ते जिते मारूंक सोदता ते सारकें. चूक जाली तेजी, घाला मरे जेलीन. स्टेटमेंट घेया जेलीन घाला. तेका मारपाची कित्याक हें साजीश चालू आहा रे? दॅट पर्सन शूड लूज हिज लायफ. पयशे हाडले तेणे चल म्हणून जितो मारपाचो तुमी ताका फेनायल दिवन. तें उलया मरे तुमी. हे खोदता व्हडले व्हडले मनीस आनी मोत्ता कोण? हे बारीक कॉन्स्टेबल आहा ते मोत्ता. दिस इज ना पयशे खूंय मेवले. आतां ताका धरलो न्हू, आतां पयशे मेवतले. आता काय मेवपाचें ना तेका. आतां तेका मेवता ते फिनायल फकत. म्हाका एक सांगा, हे तुम्ही म्हणटा 11 तारखेचे 12 तारखेचे व्हिडिओ जे आसात ते रिलीज करा. पण दिस इज नॉट इंटरफियरिंग इन इन्व्हेस्टिगेशन पार्ट. तांकां लेट देम इन्व्हेस्टिगेट कितें आसा. करेक्ट सर, आय कम्प्लिटली अग्री. आय एम सेइंग दॅट इफ दे सी आमी हे व्हिडिओ रिलीज करपाचो पळय प्रकरण आहा न्हू, आमी चालू करूंक ना सर. तेणी केला, तेणी सिलेक्टिव्हली वॉच व्हिडिओ रिलीज केला. आमी म्हणटा बाबा तुमकडे हे जाता न्हू, घडला न्हू, हे म्हणजे हे घडटा, हे घडोवंक शक्य आहा. हे घडोवंक शक्य आहा जाल्यार बाकीचे व्हिडिओ रिलीज करा न्हू. हे पळय कितें आहा न्हू, कितें जालेलें आहा, सिलेक्टिव्हली त्या भुरग्याचो व्हिडिओ तेणी रिलीज केला. त्या भुरग्याचेर नांव घालपाक आख्खें की हेणे केला, पयशे घेतले, हेणे केला. आमी कोण कांय नको. क्रायम ब्रांच आख्खो क्रायम ब्रांच इतलो व्हडल्या गोंयांत क्रायम ब्रांच ते सगळे न्हिदलेले. मागीर थिंगासान क्रायम ब्रांचीस इन द विसिनिटी ऑफ द एक्सपोजिशन थिंगासान भायर सरता. पुलीस सिक्युरिटी वयता थिंगा आहा, वयता थिंगा. पणजे पुलीस सिक्युरिटी आहा, फोंड्या पुलीस सिक्युरिटी आहा, कंबरजुवा त्या सायडीन पुलीस सिक्युरिटी आहा. ते सगळे पुलीस न्हिदलेले ओ भायर सरता तेन्ना. कोणेच विचारूंक ना, कोणेच पळोवंक ना. कोण विटनेस येवन म्हणना बाबा त्या कॉन्स्टेबलाक हांव वखता. आमच्या थिंगा पणजे कॉन्स्टेबल आहा ते सगळ्यांक हांव वखता.
आमचे थिंगा कोण तालिगांव खंय कॉन्स्टेबल दिसलो जाल्यार आमी पुलीसवाला येयला मरे कितें जालें रे रोखडे गावता हेंका कोणाकूच कळोंक ना की कॉन्स्टेबल एका दुसऱ्या अक्युज्डाक घेवन भोंवता तो कोणाकूच कळोंक ना आख्खे क्रायम ब्रांचाक कळोंक ना कोणाकूच कळोंक ना आनी कोणे पळय विच द कॉन्स्टेबल वॉज इन चार्ज ऑफ सिक्युरिंग दॅट पर्सन इन द जेल त्या कॉन्स्टेबलान वचोन ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनान FIR फायल केल्या उपरांत आयज तेका सस्पेंड केला गुप्ताक सस्पेंड करूंक ना SPक सस्पेंड करूंक ना वो पळय हे आहा तो हलनकर सूरज हलनकर तेका सस्पेंड करूंक ना कोणाक सस्पेंड केला कॉन्स्टेबल हू हॅज रिटन द पुलीस कंप्लेंट की बाबा हो माझ्या नजरेन आहलो आनी माझ्या ताब्यान आहलो तो सुटोन गेला हेजेर चौकशी जावंक जाय को गेलो तो त्या कॉन्स्टेबलाकूच तेणी सस्पेंड केला म्हणजे तुका जस्ट थिंक अबाउट द डिरेंजमेंट ऑफ दिस nonsense that is going on in the Goa government and the Goa police. If a suspension can be done so quick, why? Okay, chalo, forget about suspension. Why aren't they transferring? At least transfer SP crime, no? Put him into SP admin. Put him into SP whatever else. He can be put into some other department. DYSP is also in crime still. He can be made DYSP North Goa. He can be made DYSP South Goa. He can be made DYSP of training. He can make DYSP of anything. He is still holding the position. If there is an allegation made against the person, instead of suspending that person, they are suspending the constable who made the FIR. This is the level at which this government is falling to. I'll just add to this. CCTVचो मुद्दो इम्पॉर्टंट कित्याक पयलीं म्हळ्यार त्या सिद्दीकीनूच सरकाराक चॅलेंज दिला की तुमी हें करात म्हणून सिद्दीकीन म्हटलां की आपूण CBIच्या समोर सरेंडर जावपाक तयार आसा दॅट मॅन इज सेइंग ही इज रेडी टू सरेंडर पूण इट लुक्स लायक डॉक्टर प्रमोद सावंत एंड हिज गव्हर्नमेंट डजंट वॉन्ट हिम टू सरेंडर दियात मरे तुमी CBI लेट हिम सरेंडर न्ही ऑल द फॅक्ट्स विल कम आउट आणि CCTVचो मुद्दो इम्पॉर्टंट कित्याक आसा सांगता एकूच मिनिट लेट मी जस्ट फिनिश एकूच मिनिट आय जस्ट फिनिश कित्याक आमी आमचो एक डिमांड आतां तुमकां परत सांगले की ही हॅज नॉट they have not moved all these people who are investigating the case to the side. आता तांचेर संशय आयला आणि CCTV फुटेज इज स्टील इन देअर कंट्रोल. सो हो CCTV फुटेज आता सेफ आसा काय ना हाचेर प्रश्न पडटा. दॅट CCTV इज इम्पॉर्टंट एव्हिडन्स विच दिस चोर तुमी ताका म्हणटा आणि CM ताका चोर म्हणटा ताणें मागला न्ही तुम्ही म्हणटा चोर ताका न्ही ही इज अ हॅबिच्युअल ऑफेंडर नोबडी इज सपोर्टिंग सिद्दीकी हियर पूण वॉट एलिगेशन्स ही हॅज मेड दे नीड टू बी क्लॅरिफाईड बाय दिस गव्हर्नमेंट. ताणें जे आरोप केल्या ते लोकांक दोळ्यासमोर दिसता की जो कॉन्स्टेबल आणि तो एक्युज्ड आसा ते धांवून वचूंक ना ते सुशेगाद दे वर एस्कॉर्टेड आउट दे वर हेल्प टू गो आउट. आणि जे आरोप केला की तुम्ही बाकीचे सगळे 11 आणि 12 तारखेचे CCTV फुटेज रिलीज करा तुमकां कोण आमदार आयिल्लो कोण डेप्युटी स्पीकर आयिल्लो सगळें दिसतले आपल्याक मारलो हे सगळें दिसतले. सो इजंट दिस समथिंग दॅट शूड हॅव बीन डन 2 days ago when the video came out only. पूण neither has Dr. Pramod Sawant instituted a judicial inquiry in the job scam इतलो बोवाळ घालून इतलो वेळ जावन. He has not tried to do any of these confidence building measures. ही 2 कामां केल्ली जाल्यार this case would have been solved. तुम्ही दियात CBI या सिद्दीकीक ताजे कडेन सरेंडर करून ही CCTV तुम्ही पब्लीक करात फॅक्ट्स कितें ते सगळ्यांक कळटले. Why is he not doing that? In both the cases they are trying to suppress the truth. जॉब स्कॅमाक सायडलाईट करपा खातीर हे सिद्दीकी प्रकरण काढले आणि सिद्दीकी प्रकरण आता सायडलाईट करपा खातीर हे डेफेमेशन 100 crore काढल्याचे म्हणटा तुम्ही. We are not saying that they are trying to sideline either or both. They are trying to sideline both. They want to sweep both under the carpet. Defamation is so that people to stop taking names of the person who claims to be defamed. The person who claims to be defamed has said that 100 कोटीचे म्हाका हे जाय म्हणजे 100 कोटीची आता कितें आसता डेफमेशन. लेट मी एक्सप्लेन गोंयकाराक मातशें डेफमेशन कितें आसा तें समजून घेवची गरज आहा. सनबर्नान डेफिनेशन केस घातलेली आहा कितल्यांचे तुमच्या मिडियाचेर घातलेली आहा तेंचेर घातलेली आहा. थिंगाय तेणी 100 कोटी डेफमेशन घातल्या.
100 कोटीचो व्हॅल्यू आहा सनबर्नाचो बाजारात गोंयचोच न्हू. सनबर्न एज अ इव्हेंट हॅपन्स ऑल ओव्हर इंडिया. गोंया जाता, हिंगा जाता, थिंगा जाता. सनबर्न स्मॉल, सनबर्न मिनी, सनबर्न हे ते. सनबर्न इज अ 100 कोटीचो प्रोडक्ट म्हणून तेजेर 100 कोटीचो तुम्ही डिफेमेशन घालूंक जाता. म्हाका विचारूंक जाय, ह्या मॅडमीन पळय डिफेमेशन घाल्या ती 100 कोटीचो बेसीस कितें? म्हणजे 100 कोटीचो स्कॅम जाला, ओ 100 कोटी हाल्ल्या, ओ तिचो व्हॅल्यू 100 कोटी आहा. ते आतां आमी उलोवन काय फायदो ना, कित्याक दे डोंट वॉन्ट अस टू टॉक अबाउट दॅट. बट हे गोंयकारांक हे एक प्रश्न घेवन बसचो आनी चिंतप की बाबा 100 कोटीचो स्कॅम हुया. नाव कमिंग बॅक. प्रायव्हेट केस वय प्रायव्हेट केस, आणि प्रायव्हेट केस घालू ना, वय पब्लीक केस घाले, आणि पोलीस स्टेशनार केस दिले. होय पोलीस स्टेशनार केस घाले. सो see that is another thing that most Goans need to understand. What is a private case and what is a public case? A private case is a case where I go to the court, I have a lawyer and I fight the case and the onus lies on me. हांवें फाल्यां म्हणलें की वो तौसिफ आहा, तौसिफान म्हाजे 200 रुपये हाल्ल्या. माझे द ओनस लायज ऑन मी की तौसिफा कडेन 200 रुपये आहले आणि म्हाकडे पयले पैसे आहले आणि तौसिफान हाल्ले. You know, the onus lies on me. That is a private case. What is a public case? A public case is where I go to the police station and I say, बाबा वाल्मिकीन 200 रुपये माझे घेतल्या आणि ते पैसे गव्हर्नमेंटाचे आहले. Now the onus lies on the police. It's a public case. The public prosecutor has to provide proof in the court, right? This allegation of Sunburn is a private case. The allegation of Sulakshana is a public case. She wants Goa government to fight the case of allegations and defaming her to the tune of 100 crore rupees. हे म्हणजे म्हाका काय चड सजमोंक ना, पण गोंयकारांनी सजमोन घेवपाची गरज आहा म्हणून आमी म्हणटा. नाव कमिंग बॅक टू दिस सुलेमान केस, सी देर इज अ लँड ग्रॅब दॅट इज हॅपन्ड. दॅट लँड ग्रॅब हॅपन्ड अँड ही गॉट अरेस्टेड. वन थिंग, लास्ट थिंग दॅट आय वूड वॉन्ट टू ब्रिंग टू गोंयकाराक सांगूंक सोदता, सगळ्या गोंयकारांनी हे सजमोन घेवची गरज आहा. हो आमचो पळय प्रमोद सावंत आहा पळय, चीफ मिनिस्टर, तो त्या इंटरव्यूआन कितें म्हणटा की ह्या सुलेमानाक पळय अरेस्ट केल्लो पळय तेन्ना सगळ्यांनी कित्याक तालयो वाजोवंक ना, सगळ्यांनी तेन्ना कित्याक जय जयकाल करूंक ना की बाबा आमी एका अरेस्ट केला म्हणून. मागीर सेम स्टेटमेंट ही मेक्स अबाउट हे दिपाश्री सावंत आणि हे पूजा नायकाक अरेस्ट केल्लो पळय तेन्ना हेणी कित्याक येवन आमची जय जयकाल करूंक ना. आय वूड लायक टू टेल डॉक्टर प्रमोद सावंत, हे तुझे काम तू आमकां कांय फावोर करिना. हेंकां अरेस्ट करून आनी हेंकां भितर घालून तू कांय फावोर करिना. दिस इज युअर जॉब, इट इज युअर ड्युटी, इट इज युअर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू हॅव टेकन अप दिस जॉब ऑफ the home department and the home ministry to keep and maintain law and order. So when you arrest somebody, nobody is going to come and start clapping for you. You're doing your job. You're not doing anybody favors. कोणाकूच फावर करना तू. हे म्हणपाचे मेरे प्रमोद सावंतान बंद करूंक जाय. दोन दिसांनी येता म्हणटा आमी अरे हे केल्ले पळय तेन्ना कोणें जय जयकाल करूंक ना, कोणें तालयो वाजोवंक ना. अरे कितें तालयो वाजोवंक म्हणजे तुका कितें? हांव आतां उठोन म्हाजें काम कितें? म्हाजें काम उठोन वचपाचें ऑफिसान. हांव ऑफिसान पावलो म्हणजे आख्या ऑफिसान वचोन उठोन म्हाका तालयो मारूंक जाय ऑफिसान पावलो म्हणून. हे कितें नाका जाल्लें रे? What does he expect to do his job? People should keep on congratulating him. Baba, good. You have done a great job. You've done a great job. He's doing his job. सलमान खान कुछ मिनिट स्टेटमेंट करू. अमिताक आमी काल प्रश्न विचारलो की अमिताक खबर आसलें की कॅमेरा आसा म्हणून, तरी तो ती मदत करता पळय तेन्ना तेच्या कडेन कोण गॉडफादर आसा? तर तेणें सांगलें आमकां तो पयशे लागून बोल्लो म्हणून. तुमचें कितें म्हणलें? न्ही, जर तो फक्त शिकलो जाल्यार काल दुसऱ्या कॉन्स्टेबलाक कित्याक सस्पेंड केला? दॅट मिन्स मोर दॅन वन पर्सन इज इन्वॉल्व. आता एक एक करून सॉरी पॉलिटिकल कोण आसलें तुमकां? ते ओनली इन्व्हेस्टिगेशन कॅन फायंड दॅट आउट. आमी कसलेच एझम्पशन करूना, आमी कोणाचेच हाजेर विश्वास दवरूंक ना. पूण ज्या तरेन त्या व्हिडिओन एलिगेशन्स आयले आनी जे क्लेम्स आसा, I think those need to be investigated. पूण Dr. Pramod Sawant and the Goa police is busy investigating कोणे व्हिडिओ रिलीज केलो, तांचे कडेन कसो पावलो. That is not the issue here. The issue is the content in the video. Deputy Speaker involved आसा काय ना, हे सगळे व्हडले पुलीस ऑफिसर इन्वॉल्व आसा काय ना, दॅट इज द रियल इशू. ताजेर कोणूच उलयना. आणि दुसरं सर तुम्ही ते व्हिडिओ फिनिश.
देव बरें दीस दी तुमकां. एक दीस पयलीं आमचे मुख्यमंत्रीचो जो इंटरव्यू आहा तेजेर म्हाजे थोडे पॉयंट्स आसा जे हांवें हाडूंक जाय फुडें. एक तर सत्ताधारी पक्ष जो आसा तो आपूण एकदम क्लीन आनी नीट आसा अशें दाखोवंक पळयता. तुमी जर पळयला हे जे 32 कंप्लेंट्स जाली तेतून एक कंप्लेंट भारतीय जनता पार्टीचो MLA गोविंद गावडेचे OSD तांकां हे केल्ले कितें अरेस्ट केलो अनिकेत कानोळकर म्हणजे त्यांचो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी. सो ताका तांच्यांनी इमिजिएटली बेल दिलो. तुम्ही ते कव्हर केल्ले याद आहा तुमकां तुफानी बेल म्हणून. सो थंय इन्व्हेस्टिगेशन जर करूंक ना तर ते क्लियरली दाखयता की सत्ताधारी पक्ष जो आसा ते आपले जे चुक्यो आहा जे मिस्टेक्स आहा ते कव्हर करूंक सोदता. हेतून क्लियर दिसता. आनी हे क्वेश्चन जे आसा हांव आमचे गोंयचे जनतेक सोडटा चिंतपा खातीर की जो प्रमोद सावंत उलयला आनी जे हांगा घडला म्हणजे कथनी आनी करनी तातूंत कितलो अंतर आसा. तेजे उपरांत स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे गोंयान फुडें कंटिन्यू जातले काय ते मदींच गायब जातले होय प्रश्न क्वेश्चन मार्क हांव सोडटा. गोंयचे जनतेक कळटले थोडेशेच म्हयन्यांनी की तो खंय तरी सायडीक काडून उडयल्लो आसतलो. तिसरी गोष्ट विरोधकांनी हे काम केलां. हो विरोधक जे आसा ते पयशे घालता म्हणटा. विरोधक कोण? मुख्यमंत्रीचो विरोधक कोण ते सगळ्यांक खबर आसा. तो विपक्षान ना, तो आसा तो सत्ताधाऱ्यान आसा. तर ही घडामोडी जी आसा ती भारतीय जनता पार्टीचे इंटरनल इश्यू आसा आमचे न्हू. आनी आमी जे करता ते विपक्षाचो धर्म पाळटा. विपक्षाचो काम आसा एज फ्रीडम ऑफ स्पीच जी आसा तो आमचो रायट आसा उलोवपाचो की कितें प्रॉब्लम जर स्टेटीन घडला तर हे फुडें हाडून ताजेवर चर्चा जावची इन्क्वायरी जावची हीच आमची मागणी. आमी काय तेजे वयर काय आमी कशेंच कितें मागूंक ना. आनी ही भारतीय जनता पार्टीचो जो हो सरकार आसा हो एक टायर ट्यूबचो पंक्चर आसा न्हू तसो. तेजेर कितकीशीच तेंच्यांनी ती पॅचां मारत मारत गेले पूण आतां जागो उरूंक ना पॅच मारपाक आनी तो टायर पंक्चर जालो. तेजे उपरांत सगळ्यांत मेन तर आसा जे भारतीय जनता पार्टीचो आमदाराचें जे नांव येयल्लें आसा म्हापशेचे आमदाराचें नांव येयल्लें आसा ताजेर इन्क्वायरी करपाचेर सोडून तेका वाचोवपाचे प्रयत्न चालू आसा. आनी कंप्लेनंट कोण आसा ताजे फाटीं हे लागून आपलो टायम वेस्ट करतात. जर भारतीय जनता पार्टी खरीच लोकां खातीर रावलेली आसा तर इन्व्हेस्टिगेशन पूर्ण करतली. आनी असले जर तो तेजेर येता कन्विक्ट जाता आनी पुरावे मेळटा ते क्वेश्चन मार्क हांव म्हणटा ते क्वेश्चन मार्काचे उत्तर सत्ताधाऱ्या कडेच आसा. आनी तेंच्यांनी आपले जे आमदार आसा तांकां लिपोवपाचे आनी वाचोवपाचो प्रयत्न करिनासतना ट्रान्सपेरंट इन्क्वायरी करून आमचे गोंयचे जनतेक ते दिवचे. आनी हो म्हापशेचो जो आमदार आसा भारतीय जनता पार्टीचो तो म्हापशेचे विकास हेका केन्नाच दिसलो ना. म्हापशेचे कंडिशन कितें तें सगळ्यांक खबर आसा. कोणाकूय खबर ना अशी ना. पूण तो कसले हेतून आसा ते इन्व्हेस्टिगेट करपाची गरज आसा. म्हापशेचो विकास उरलेलो आसा 50 वर्सां फाटीं गेल्लो आसा. तुम्ही पयलीं ती पुर्तुगेज काळाची फोटोग्राफ्स चेक करा. म्हापसा तेन्ना बरो आशिल्लो आतां तो बरो एकदम म्हणटा ते डिस्टॉर्ट अवस्थेन आसा. एकदम विपरीत म्हणजे तेजी एकदम बिकट परिस्थिती येयल्ली आसा. सर हांव रिक्वेस्ट करता आमचे गव्हर्मेंटाक की हे जे हे आसा आमचे जे एजन्सीज आहा तांकां ट्रान्सपेरंटली विदाउट इंटरफियरन्स तांकां काम करपाचो तुमी हे दिया. आनी तेजे फुडें जे येतले ते सत्य आसतले. आमी सत्तेर आसा. हांव अजून सांगता आमचे कडेन जे पुरावे आसा आमी सत्तेर आसा. आनी सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते. एकूच आमदार म्हणटा तुमी आसा आनी कोण आमदार आसा ज्या प्रकारान एकलोच म्हापशेचो आमदार आसा सध्या तर येयला न्हू. आतां तुमी जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन फुडें वतली तेन्ना डेफिनेटली ते भिला कित्याक तेजे तुम्ही वर्डिंग्स आयका जो तो सांगता न्हू. एक क्रिमिनल सुद्धा एक मनीस तो आनी ताका रायट्स आसा
थ्रू लॉ तेका एक हे मेळचो, कोर्टान तेका आपली जी सायड आसा ती दवरपाचे तेका हे आसा, रायट आसा, ते तुम्ही डिनाय करू शकता. तो हांगाच्याच कोर्टान येवंक जाय असो काय ना, तो भारतातल्या खंयच्याय कोर्टान हय, डेफिनेटली नाका, हांगा थडिया क्रिमिनल आहा न्हू तेजे चड करून लँड ग्रॅबाची केस म्हापशेचेर सर म्हापशेचेच आहा तेजे कडेन. सर ही इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय, हेच म्हणटा हांव. आमी हेच म्हणटा, आय एम गिविंग यू अ क्वेश्चन मार्क की बाबा तो इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट करा आणि तेका कितें दिवंक जाय तुमकां शिस्त दिया, तेका दिया शिस्त. कोण तेका हे करिना, पूण न्यायालय, कोर्ट, जज तेंचे थ्रू, आपले थ्रू. काल थँक्यू. तुमचे एक मोठा आरोप झाला की जे पद्धतीन तुमकां पेनड्रायव्ह पावला पळय आतां तुमकां ते सगळें तुमकां खबर आसा. पळय कितें आरोप कितें आरोप पेनड्रायव्हाचे भाव त्यांचो पळय हे आहा प्रेस कॉन्फरन्स बीजेपीचो पळयल्या उपरांत ते म्हणटा ते हे कोणेच कित्याक पावता, ऑपोजिशना कडेन कित्याक पावता. हांव म्हणटा बाबा गोंयकारांनी चिंतून घेवपाचें की ऑपोजिशना कित्याक पावता ते, कित्याक ते जाणा की हे कोणें केला ते सरकारान आहा, कोणें केला हे कारनामा ती सरकारान आहा, म्हणून पेनड्रायव्ह ऑपोजिशनाक दिवपाची गरज आहा. सरकाराक आमी डायरेक्टली दिल्यार, पुलिशेक दिल्यार ते कांय जावपाचें ना, ते पेनड्रायव्ह लासून भायर उडयतले. पूण आमच्या होल्या मनशाक पावले जाल्यार आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन बोबो करून आख्ख्या गोंयकाराक सांगून, आख्ख्या गांवाक सांगून ते भायर सोदतले न्यूज. म्हणून इट्स क्वायट कॉमन सेन्स. I think the spokesperson of BJP needs to understand this common sense. So by he's asking, तांकां कित्याक मेळटा म्हणून विचार करपाचो, आनी विचार करपाचें कांय ना तितून. सरकाराक डायरेक्ट मेळ्ळी तर सरकार ताका लासून भायर उडयतले पेनड्रायव्ह. सिद्दीकीची केस तुमचो एडवोकेट नॉट न्ही पळय, भारतीय जनता पार्टीन न्ही असल्या सिरियस केसीन, अमित पारेकर इज नॉट द एडवोकेट फॉर सिद्दीकी. असल्या सिरियस केसीन प्रेस कॉन्फरन्सान आरोप करू नका. तुमकां जर संशय आसा, तुमच्या पार्टीचो सरकार आसा, होय. घाला कंप्लेन पुलिसान, आमी कोणूय रेडी आसा स्टेटमेंट दिवपाक, नाल्यार आमकां एक्यूज करा आनी अरेस्ट करा, कांय प्रॉब्लेम ना. पूण लोकांची दिशाभूल करपाक प्रेस कॉन्फरन्सान कोणूय कसले आरोप करूंक शकता. आमी तुमचेर डिफेमेशन घालचे ना, आमकां टायम ना तुमचेर डिफेमेशन घालपाक.